गोंयांत जावपी नोकऱ्यांच्या घोटाळ्या वयल्यान आम आदमी पक्षान निदर्शनां केली। भाजपाच्या फुडाऱ्यांचो कॅश फॉर जॉब घोटाळ्यांत सहभाग आसा असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकर हाणें केला। तेन्ना ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशा कडल्यान चवकशी जावची अशी मागणी पालेकरान केला। फाटले 6 म्हयने जाले आमी सांगता की सरकाराक जॉब विकपाक काडल्या। म्हाका दिसता 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना आमी उलयले की सरकारी जॉब विकता म्हणून तेन्ना चीफ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टीचो सांगपाक लागलो की प्रूफ दियात म्हणून। आणि आज जेन्ना हे जॉब स्कॅम भायर सरल्या करोडांनी तेन्ना आमकां दिसून येता की बीजेपी फाटली कितलीशीच वर्सां जाली फटींगपणां करताली। आमी पळयलात की आज एक पूजा प्रिया जावं आनी कोण जी भायर सरल्या नांवात हांकां स्केपगोट करून आज सरकार म्हणटा की दिस इज ओनली जॉब स्कॅम म्हणून। पूण जेन्ना जॉब्स विकपाक अवेलेबल आसता तेन्ना जॉब घेवपी आसता आनी जॉब विकणारे दलालूय निर्माण जाता। आम्ही मागणी केल्या की हे जे जॉब स्कॅम आसा ताची इन्क्वायरी हॅज टू बी कंडक्टेड बाय ज्युडिशियल कमिशनर, रिटायर्ड हायकोर्ट जज आणि 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजांचो कमिशन अपॉइंट करून पब्लिक हियरिंग जावची। आम्ही गोवा पुलिसाचेर विश्वास करचो कित्याक कारण हातूंत भितर मंत्री आवाज एक स्टेप फुडें वता, मुखेलमंत्री आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स ह्या स्कॅमात इन्वॉल्व आसा। आमकां एक ऑडियो क्लिपिंग मेळ्ळा, वी विल व्हेरीफाय इट आणि तातूंत भितर क्लियर कट एक कुर्तोरीचो मनीस इन्वॉल्व आसा जो लिडर आसा भारतीय जनता पार्टीचो, तो तातूंत भितर इन्वॉल्व आसा हे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या। आणि देणगीन कमीत कमी 40 ते 50 लाखाची जाल्या जॉब स्कॅमा भितर। सो हांकां सगळ्यांक प्रोटेक्ट करपा खातीर सीएम हे करता काय हो मोठो प्रश्न आसा।